नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर 5 मेरेन 68.79% मतदान पंडलाच्या विशयावेल्यान सकाळ फुडें जाल्लो बोवाळ। साखरेवाळा काणकोणा बंदुकीन फार भरतान जालो स्फोट एकल्याक मरण पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूकदार दाखल फुडलो तपास सुरू। राज्यात 3 घडणुकांनी तिगांक मरण एकल्याचो अपघात एकलो बुडून मेलो तर फोणे बस स्टँडार सापडले एका बायल मनशेची कूड। उत्पलान श्रीपाद नायकांचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो दुहेरी नागरिकत्वाकूय खर विरोध भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सडेतोड नायक कार्यावळीत उक्तायले मत। न्यायाधीशांच्या उणावाक लागून हायकोर्टान 5500 केसी आसात पेंडिंग बारीक सारीक कामां खातीर घेवची पडटा मुंबय उच्च न्यायालयाची परवानगी उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अदवोगाद शशिकांत जोशींची माहिती। आणि स्मार्ट बस स्टॉप पावसाळ्यात कितले थारतले फायदेशीर प्रवाशांक पडला प्रश्न रचनेत बदल करपाची आसा गरज। आता खबरो विस्तारान ताळगांव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर 5 मेरेन 68.79% मतदान जाले। प्रभाग क्रमांक 8 लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी केल्ली कामराभाटान सकाळ फुडेंच कांय कारणाक लागून बोवाळ जाल्लो। मतदानाची टक्केवारी पळयली जाल्यार दिसभरांत बऱ्यापैकी मतदान जाल्लें दिश्टी पडटा। कामराभाटान पंडल घालपाच्या विशयावेल्यान सकाळ फुडेंच बोवाळ जालो। उतासावन 200 मीटर पयस पंडल घालप आसता पूण तांकां मात 100 मिटराच्या भितर पंडल घालपाक दिला आनी आमी विचारल्यार आमकां मात भायर पंडल घालपाक सांगतात। मामलेदाराक फोन केल्यार तोय कारवाईच्या मुडान दिसना म्हूण सेसिल रॉड्रिगीजाचो आरोप। लायव्ह अपडेटीन आमी आसा कामराभाट ह्या जाग्यार ज्या जाग्यार वचून आमी सकाळी तुमकां अपडेट दिवपाक स्टार्ट केलेली त्याच जाग्यार आमी आतां लास्ट आसा। फायनल अपडेट तुमकां सगळी दिवपाक म्हाज्या हातीन आयच्या दिसभरातली टोटल वोटींग पर्सेंटेज येयलेली आसा तेच्या पळय तुमकां एक आढावो दिता। 11 वॉर्डांची ही पंचायत आसली आनी ह्या पंचायत इलेक्शनाक सगळ्यांचे लक्ष लागून आसले। 4 कॅन्डिडेट जे आसा ते अनअपोज येयले ते म्हटल्यार वॉर्ड नंबर 1 वॉर्ड नंबर 6 वॉर्ड नंबर 10 आनी 11 ह्या 4 वॉर्डांतले जे कॅन्डिडेट आसा ते अनअपोज येयलेले आनी उरिल्ले 7 वॉर्डांनी ही इलेक्शन जे आसा ते जाले। आता तुमकां टोटल पर्सेंटेज दिवच्या पयलीं खंयच्या वॉर्डान कितले पर्सेंटेज वोटींग जाल्या ते हांव पयलीं तुमकां सांगता। सो तुमकां एक सगळ्यांक अंदाज येतलो की खंयच्या वॉर्डान चड वोटींग जाल्या आनी खंयच्या वॉर्डान कमी वोटींग जाल्या ती। वॉर्ड क्रमांक 2 म्हणजे कामराभाट जो आमी आत्तां सद्या ह्या वॉर्डान उबे आसा त्या वॉर्डान 70.98% वोटींग जाल्लें आसा म्हणजे जवळपास 71% वोटींग ह्या वॉर्डान जाल्लें आसा। वॉर्ड नंबर 3 56.85% वोटींग जाल्लें आसा जे सगळ्यात कमी वोटींग आसा। वॉर्ड नंबर 3 जाल्लें आसा 56.85%। वॉर्ड नंबर 4 69.68% वोटींग जाल्लें आसा। वॉर्ड नंबर 5 76.14% वोटींग जाल्लें आसा। वॉर्ड नंबर 7 80.16% जाल्लेलें आसा वोटींग। ह्या वॉर्डान सगळ्यात चड वोटींग जाल्लेलें आसा अशें आयकपाक येता की अशी म्हायती मेळटा की गेल्या फावटी ह्या वॉर्डान सगळ्यात चड वोटींग जाल्लें। सो रेकॉर्ड ह्या वॉर्डान कायम दवरला। ह्या वॉर्डान 80.16% वोटींग जाल्लेलें आसा। वॉर्ड नंबर 8 62.10% वोटींग जाल्लेलें आसा। वॉर्ड नंबर 9 69.37 वोटींग जाल्लें 37 वोटींग जाल्लेलें आसा। आमी तुमकां सांगलेलें की फाटल्या खेपा जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना टोटल वोटींग कावंट जो आसलो वोटींग पर्सेंटेज आसली ती 70% आसली पूण ह्या फावट जी ही टोटल 7 वॉर्डांनी धरून जी वोटींग जाल्या तेजे वोटींग पर्सेंटेज आतां 68.79% म्हणजे फाटल्या खेपेच्यान 2% कमी वोटींग ह्या फावट जाल्लेलें आसा। ह्या अशा अपडेटीक लागून प्रत्येक फावटी तुमी पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। हांव विनायक सामंत पणजेच्यान।
आयतारा फांतोडेर काणकोणा एक धक्कादायक प्रकार घडलो. साखरेवाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडिसाक दुबावीत पद्दतीन मरण आयले. आता हो नेमको प्रकार कितें ते कळपाक मार्गना. कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीत फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्लेशें कळटा. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणूकदार पावल्यात. फुडलो तपास सुरू आसा. साखरेवाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडिसाक आयतारा फांतोडेर दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें. विल्सन काणकोणा साखरेवाळ वाठारांत बार चलयतालो. शेनवारा मध्यान राती विल्सनाच्या बारान कामाक आशिल्ल्या मनायान आपल्याक उठयलो. भायर येवन पळयता जाल्यार विल्सन रक्तान माखलेल्या अवस्थेत पडिल्लो आपल्याक दिसलो. कळाव करिनासतना विल्सनाच्या बायलेक आनी पुलिसांक फोन करून कळीत केल्ल्याचे बाराच्या धनयान सांगले. तशेंच गोपा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विल्सनाच्या कुडी कुशीक गांवठी बंदूक आनी कारतुसी सापडिल्ल्यो. आता हो नेमको प्रकार कितें ते कळपाक मार्ग ना. कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीत फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तुमची बात न्ही तुमी चलोवपाक दिल्ले विल्सन काल कितें जालें एक्झॅक्टली? एक्चुली रातची 12 हांव उठलो. 12 उठून उठलो भितर गेलो आनी वचून दिलो. तेजे नंतर तो तेजे मान उल करून लागलो म्हाका विचारल्यार. मागीर हांव उठलो. हांव भायर रुमान न्हिदलो. हांव उठून हांवें म्हणल्यार पात्रांव बॅटरी घेवन यो मागीर बॅटरी घेवन दोगांय येयले. दोगांय येयले जाल्यार हो असो उंच पडलो कडेन आहा विल्सन. हय विल्सन. मागीर तेणें ताका अशें हाती धरलो आनी पळयतलो. पळयतलो तेगे सगळें रगत ताका सकयल. मागीर तशें हें केलें. मागीर ते बायले फोन केलो. बायल खंय मडगांव उरता. बायल मडगांव उरता. बायले आपयली. मागीर पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलिसांक फोन केलो. पुलीस येयले आनी मागीर बायलान येयली. मागीर एम्बुलन्स येयली. एम्बुलन्सान मागीर घेवन गेले. हें केन्ना सुमार आतां हें आयज फांतोडेर आज फांतोडेर आयतारा फांतोडेर 4 सुमार आसले बी थंय रक्त पडले पळय रक्ताक पुलीस पळयताले. कितें कितें मेळटा मागीर तें म्हाका कांयच खबर ना. तेगे सगळी हें गोबर गोबरां पडलें न्ही तो. थंय सकयल हय तोंडां सगळी गोबर लागलेलो आसलेलो. विल्सन फर्नांडीस हो एक पणसुले काणकोणचो एक भुरगो जेणे हें साखरेवाळ काणकोण हांगा एक बार गेले 2 म्हयन्या पयलीं चलोवपाक घेतलेलें. काल राती अशी एक घटना घडली की 3:30 वरांचेर तो विल्सनाचो जो बारा वेटर आशिल्लो त्या वेटरान बार मालकाक उठयलो आनी सांगलें की विल्सन हांगा ह्या गाडयेच्या सायडीच्यान पडलेलो आसा म्हणून. तो जेन्ना टॉर्च घेवन पळयलो की विल्सन रक्ताच्या थाळ्या सकयल पडलेलो आशिल्लो. त्याच बरोबर आमकां कांय सोर्सां कडल्यान अशी म्हायती मेळटा थळावी सोर्सां कडल्यान की ते सायडीच्यान कांय गांवठी बंदूक आनी कारतुस्यो पडलेल्यो आशिल्ल्यो. ताका लागून एकंदर हे परिस्थिती संशयास्पद दिसता. गांवांत हेजे बद्दल वेगळे तर्क वितर्क काडले वतात. सध्या काणकोण पुलीस ह्या घटनेचो पंचनामा करून फुडलो तपास करतात. केरी फोंड्या शेनवारा राती स्वय अपघात. दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धक्को बशिल्ल्यान अडकोण बाणस्तारीच्या रचोत सतर्कार 21 वर्सां पिरायेच्या पुलिसाक जागेरूच मरण आयलें. अपघातांत मरण पाविल्लो चलो हालींच पुलिशेंत कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाल्लो. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या मी आसा आर्ल केरी हांगसरल्या सातोड्या ह्या गांवांत जंय राती 2 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जाल्लो. एका स्वयं अपघातात एक तरणाटो पुलीस म्हणजे नव्यानूच भरती जाल्लो पुलीस रजत अशोक सतरकर हो अडकोण बाणस्तारी तळें हांगा रावपी. तो मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काल राय हांगा तो फुटबॉल एका व्हॉलीबॉल मॅचीक गेल्लो. तो राती परतता आसतना 2 सुमार तो दुचाकी वयलो ताबो सुटलो काय कोणें ताका धडक दिली हें अजून कळोंक ना. हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगा एक लायटीचो खांबो आसा. ह्या खांब्याक तिची धडक बसली आनी ताका आगटाक मरण आयलें. सध्या हो रस्त्या वयलो लायटीचो खांबो सामको भिरांकूळ परिस्थितीन आसा. रस्त्याक तेंकून आसा. हांगा आनीकूय अपघात हेजे पयलीं हांगा जाल्ले आसा. थळाव्यांची मागणी आसा जाता तितले बेगीन हो खांबो हांगसरल्यान हालोवचो आनी जी जिवीत हानी जाता जो अपघात जाता ते टाळचे. गोमंतक TV खातीर सातोडे केरीच्यान शेखर नायक. जुवारी न्हंयच्या पत्रातम बुडून लोटलेच्या मॅथ्यू कुलासोय दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मॅथ्यू न्हंयच्या पात्रांत नुस्तें धरपाक गेल्लो तेन्ना ताका बुडून मरण आयलें. आपलो घोव घरा येवंक ना म्हणून जेन्ना ताची बायल ताका सोदपाक गेली तेन्ना मॅथ्यू बुडला म्हूण ताका कळ्ळें. वेर्णाच्या उजो पालोवपी जवानांनी ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास मायना कुट्टरी पुलीस करतात. काल रासय गांवांत एक वायट घटना घडली. थंयचो स्थानीक मॅथ्यू कुलासो 57 वर्सां बुडून मेलो.
मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे अशें की मॅथ्यू आपल्या घरा शेजारा आशिल्ल्या न्हंयचेर नुस्तें मारपाक गेल्लो आनी थंय ताचो बुडून ताका मरण आयलें। जेन्ना ताची बायल तो मॅथ्यू घरा कडेन आयलोच ना म्हणून सोदपाक गेली तेन्ना तिका कळ्ळें की तो बुडला म्हणून। थंयच्या स्थानिकांनी रोखडेच मायणा कुर्तरी पुलिसांक आपयले। मायणा कुर्तरी पुलिसांनी वेर्णा फायर स्टेशनाचे फायर फायटरांक आपयले आनी तांणी ताचो शोध चालू केलो आनी रोखडीच मागीर ताची कूड थंय बुडिल्ली कूड तांणी वयर काडली आनी आतां फुडलो तपास मायणा कुर्तरी पुलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मुलकानी। फोंडे कदंबा बस स्टँडाचेर एका अनवळख्या बायलेची कूड सांपडली। बंद आशिल्ल्या 2 बशींच्या मदीं ह्या बायलेची कूड मेळ्ळी। ही बायल 30 ते 35 पिरायेची आसून ती तिराळ उसगांवणे वाठारांतली आशिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। फोंडे पुलीस घडणूक थळार दाखल जाल्यात फुडलो तपास सुरू आसा। नमस्कार। फोंडेच्या शापूर फोंडे हांगाच्या कदंबा बस स्टँडाचेर आज एक अनवळखी बायलेची कूड मेळ्ळ्या। हांगा बंद करून दवरलेले 2 बशी आसा त्या बशींच्या खाचीक ती डेड बॉडी मेळ्ळ्या बायल मनशाची। पिराय सादारण 30 ते 35 वर्सांची आसतली। थंयच्या थळाव्यां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही कूड जी आसा ती तिराळ उसगांव वाठारांतले ते बायल मनशाची जी फोंडे वाठारांत खूब फावटी तिका भोंवतना खूब जाणांनी पळयल्या। ती नक्की कितें काम करताली कितें तें कांय खबर ना। तिजें मरण म्हणजे तिका कशें मरण आयलें, एटॅक येयलो जावं तिच्या फाटल्यान कितें घातपात जाला हेची अजून म्हायती मेळोंक ना। फोंडे पुलीस ते घटनास्थळाचेर पावले आनी तांणी फुडलो तपास चालू केला। फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शेखर नायक। श्रीपाद नायक आणि मनोहर पर्रीकर हे आमचे आदर्श जावन आसात। मनोहर पर्रीकर आदर्श आसा म्हणून उत्पल पर्रीकर आदर्श जावपाक शकना। उत्पलान श्रीपाद नायकाचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो आशिल्ल्याचें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगलें। तशेंच दुहेरी नागरिकत्वाक सदानंद शेट तानावडेन खर विरोध केलो। पळयात। उत्पल पर्रीकराचें एक अस्वस्थ काय ह्या दिसान दिसलें। कितें आसा मनशाचें हांवें परत त्या विशयाचेर वचप म्हाका बरोबर दिसना। कारण कितें आसता की श्रीपाद नायक खंय आनी उत्पल खंय। काल त्याने जो कमेंट केलो अत्यंत चुकीचो कमेंट न्ही। बरोबर। श्रीपाद नायक मनोहर भाई हे आमचे आदर्श आमी मानतात। बरोबर। मनोहर भाई हे आमचे आदर्श। सो मनोहर भाई आदर्श म्हणून उत्पल पर्रीकर आदर्श आमचो जावंक शकना न्ही। बरोबर। मनोहर भाई वेगळे न्ही। श्रीपाद भाऊ आमचो आदर्श जेणे पार्टीक सुरवाती त्यामुळे त्याच्या संदर्भात एखादो स्टेटमेंट करप हो चुकीचो आसा। कारण बरोबर न्ही तें। आनी श्रीपादाचो स्वभाव असो आसा की तो म्हाका दिसता तो आपल्या दुश्मनांक सुद्दां वचून मेळपी मनीस आनी त्यामुळे त्याच्या संदर्भात स्टेटमेंट जाता। बाकीचे स्टेटमेंट सगळें बरोबर आसा। मोदीक लागून करताले मागीर हो आनी स्टेटमेंट कित्याक येवं येवं जायना। तसो कमेंट लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केला की तुमी अपेक्षा करनाकात की तुमकां दिसता आपूण नासतना सगळीं मतां मेळटलीं। श्रीपाद नायक तांकां मेळिल्ले आसात। हांवूय येणाऱ्या 2 हांव मेळटलो तांकां। जालां कशें की म्हाका वेळूच मेळना म्हजी अडचण जाल्या कशी की पण हांव थोडो वेळ काडून निवडणुकी पयलीं मेळटलो तांकां। बरोवन घेयात। उत्तर गोंयचो सीट 1 लाख लिटान आमी निवडून येतात आनी दक्षिणेक आमी जशें मुख्यमंत्री म्हणटा 100% येता। फक्त आमचें कॉन्सन्ट्रेशन आहा की पर्संटेज ऑफ वोटींग म्हणटकीर ड्युअल सिटीजनशीप हाजेर तूं ड्युअल सिटीजन मेळूंक जायना हे म्हाजो अजुनूय आसा। हांवें तुका सांगिल्लें आसा की आमी एक गोश्ट आसा की ते सरेंडर हें करतकच हांव आवाज उठोवपी त्या हातून पार्लिमेंटात राज्यसभे भितर जो OCIच्या संदर्भात हांवें म्हणलें की दोनी जो पर्यंत ताका ती सिटीजनशीप मेळना तो पर्यंत त्या मनशाक नाल्यार कितें जाता तेणी एप्लाय करप म्हणजे दोनी कडेन बाबडो त्रासान पडटा तो पडूं जायना। हांवेंच मागिल्लें गोंया खातीर स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें आनी स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें अशे 2 म्हत्वाचे थाराव गोंय उच्च न्यायालय बार असोसिएशनाचे बसकेंत घेतले। गोंयाक स्वतंत्र उच्च न्यायालय आनी बार कावन्सिलाची सध्या कितली गरज आसा हे विशीं उच्च न्यायालयाचे ज्येश्ठ आदवोगाद शशिकांत जोशी हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना म्हायती दिली। We had the annual general body meeting of the High Court Bar Association yesterday. One of the important points on the agenda was as regards constitution of an independent bar council for Goa, and another was independent high court for Goa. Now, one of the reasons what was considered at that point of time earlier, our viewpoint was that yes, if the judges, we have our own high court, the same judges will remain over here, and then if they have a prejudice, it may create a problem. Secondly, we have seen our own judges who are identified to be the best judges. Our senior judges like Justice Spoke from the Supreme Court or many other senior judges have also said that our bar is the best bar in comparison with any other bar all across Maharashtra. So there are 2 things will arise. Now one more thing I will tell you. What is happening is now see there is a huge pendency in the High Court. There are more than 5,500 cases pending in the High Court at present.
how to take care of those matters. Our division bench is functioning only for 3 days in a week. Then there is special bench also which works for around 1 day. They cannot touch the final hearing board because there are a lot of admission matters. There is a regular demand from our bar that give us 4 judges so that one permanent division bench could function. Equally, 2 single judges will function, one on the criminal side, one on the civil side. Bombay High Court has expressed its inability to share one more judge because they said that we already have a shortfall of judges. We cannot spare additional judge. So pendency will not get reduced. We have matters which are listed for final hearing for months together, and the present arrangement cannot take care of those matters. This requires a solution. स्मार्ट सिटीतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचें काम नेटान चालू आसा. प्रवाशांक खातीर उबारिल्ल्या ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यांत ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना. पळयात खासा रिपोर्ट. कला अकादमी कुशीक स्मार्ट बस स्टॉपाचो एक मॉडेल उबारला. ह्या बस स्टॉपाची रचना पळयली जाल्यार हो बस स्टॉप पावसाळ्यांत कितलो फायदेशीर थारतलो काय म्हणून प्रश्न उप्रासले बगर रावना. गोंयांत कितलो पावस झडटा हें आनी तुमकां वेगळे तरेन सांगपाची गरज ना. घोग्यांनी पडपी पावसान हो बस स्टॉप कशे पद्दतीन प्रवाशांक भिजपा पासून वाटयतलो काय. माथ्यार पाके आसा पूण जी वावजड मारता ताचे पासून प्रवाशी कशे सुरक्षीत उरतले तेच कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन ह्या बस स्टॉपान बसपा खातीर जी वेवस्था केल्या ती प्रवाशांची सोय लक्षात घेवन केल्या काय होय एक प्रश्न आसा. बसपा खातीर एक स्मार्ट बाग घातला खरो पूण ताचेर जाणटे लोक बसतले काय हाचो विचार केल्लो आसत म्हूण दिसना. हो आसा स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट बस स्टॉप. हो एक आतां रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा बस स्टॉप. एक मॉडेल बस स्टॉप म्हणपाक शकता की स्मार्ट सिटीन कसलो बस स्टॉप येवपा आसा हाजे वयल्यान कळटा. हो आमी कला अकादमी कडेन आसा आनी हांगा जर हे बस स्टॉपाची हे पळयत जाल्यार बस स्टॉप पळोवपाक बरो दिसता पूण ताची फंक्शनलिटी पळोवची पडटली की कितलो जे कम्युटर आसा जे प्रवास करता तांकां कितलो युजफूल आसतलो ते सामकें इम्पॉर्टंट आसा. सो हांगा CCTV कॅमेरा लायले आसा. सो सेक्युरिटी खातीर दृश्टीन बरें आसा आनी पळोवपाकूय बरें दिसता. पूण ही एक मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगा तांच्यांनी सगळो हे दाखयल्लो आसा. हे सगळे कलर कोडेड बस रूट आसा वेगवेगळे. सो आतां फुडल्या म्हयन्याक एक्चुअली फाटल्या म्हयन्याक हे नवी सिस्टम सुरू जावपा आशिल्ली कलर कोडेड बसीस पणजे सिटी भितर इलेक्ट्रीक बसीस. त्यो बिकॉज ऑफ स्मार्ट सिटी वर्क सद्याक तांच्यांनी पोस्टपोन केल्लें आसा. सो जेन्ना ते जातले मे बी फुडल्या म्हयन्याक ताचे फुडल्या म्हयन्याक तेन्ना कलर कोडेड बसीस पणजे सुरू जातल्यो तेन्ना हे तांचे वेगळे रूट आसतले. सो लोकांक कळटलें की ह्या त्या कलर कोडा प्रमाणे खंय खंय बस रावतली आनी कशी वतली हे हांगा फूल तांच्यांनी मॅप दिल्लो आसा. ही गोश्ट बरी आसा. आनी त्या शिवाय हांगा तांचे कितें तरी डिस्प्ले येवपा आसतलो अजून जावना रेडी. आनी हांगा 2 गोश्टी कितें तरी आसा ज्यो येवपाच्यो आसा. पूण जो मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट हातूंत भितर आसा ती म्हणजे हे बसपाची जे सीट आसा ते सामके अनकम्फर्टेबल आसा. कारण म्हाका दिसना स्पेशली जे सिनियर सिटीजन बी आसा तांकां ते हाजेर कशे बसतले म्हाका खबर ना. इट्स व्हेरी अनकम्फर्टेबल. आनी दुसरी गोश्ट खटखता ह्या बस स्टॉपाची स्मार्ट बस स्टॉपाची ती म्हणजे गोंयांत 4 म्हयने भरपूर पावस आसता आनी तो पावस चड आसता. सो ह्या बस स्टॉपान कंप्लिटली ओपन आसा. सो ह्या हातूंत भितर हो बस स्टॉप लोकांक पावसा पासून कसो प्रोटेक्ट करतलो म्हाका खबर ना. कारण हांगा जर बसलो जाल्यार डेफिनेटली पावजड मारतली आनी हांगा दर्यो लागींच आसा. सो हांगा पावजड खूब मारपाचें आसा. सो कंप्लीट मनीस भिजून वचपाक शकता ताका पावसाचे पासून कांय प्रोटेक्शन मेळपाचें ना. सो हो कितलो स्मार्ट आसतलो ते आमकां मागीर कळटलें आनी मागीर ताका कितें तरी आनीक एडिशनल कितें लावून ते बुरशेपणां जावपाची शक्यता आसा. सो आतांच कितें तरी तांणी स्मार्ट सिटी वाल्यांनी उपाय घेवन हे पावसाचे गोंयांत जे 4 म्हयने पावस पडटा ताजे हे घेवन हांगा पावसा पासून लोकांक प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें तरी उपाय काडचे पडटले आनी हो बस स्टॉप खरोच स्मार्ट हे दाखोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
शेनवारचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सांकवाळचे प्रचार सभेत माचयेवेल्या फुडाऱ्याचे फीत बरेच वाढला। मुख्यमंत्री धरून हेर सगळे मंत्री आणि फुडारी माचयेर आसतना फुडाऱ्याकडेन मात मोदीन संवाद साधलो। पळया हो स्पेशल रिपोर्ट। शेनवारा वास्कोतले जाहीर सभे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना माचयेर आयले तेन्ना सगळ्यांक हात जोडीत फुडें सरताले। सुरवेकूत आशिल्ले आमदार दिगंबर कामत, उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकार, मागीर मंत्री आलेख सिकेर, सभापती रमेश तवडकार, श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे ह्या सगळ्यांक मोदीन हात जोडीत चलत नमस्कार केलो। मात कोणाकडेनच उलोवपाक रावूंक ना। सगळ्यात पयलीं मोदी थांबलो तो दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेंपे कडेन। तिचे कडेन थोडी भासाभास केले उपरांत मोदी गेलो मंत्री विश्वजीत राणे कडेन। विश्वजिता कडेन मात प्रधानमंत्री मोदी रावन उलयलो। इतलेच न्ही तर प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताचे फाटीर थापूय मारली। फुडें आशिल्ले मोविन, रवी नायक आनी हेर, मात तांचे कडेन मोदी गेलोच ना। विश्वजिता कडेन उलोवन ताचे फाटीर थाप मारून मोदी आपल्या खुर्चेर बसलो। प्रधानमंत्री मोदी मंत्री विश्वजिता कडेन उलयता आनी ताचे फाटीर थाप मारता तो व्हिडिओ मात सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो। हे गजालीक लागून मंत्री विश्वजित राणेची राजकीय ताकद कितली आसा हाचे विशयी परतून चर्चा सुरू जाली। एकंदर पळयत जाल्यार सद्याक उत्तर गोंया भितर भाजपाक जी विजयाची खात्री दिसता ती विश्वजित राणेच्या 70ींतले वर्चस्वाच्या बळाचेरूच। फकत 70ीच न्ही जाल्यार दिवचल, बार्देस, पेडणे हे उत्तर गोंयचे हेर म्हालांनी विश्वजिताचो बऱ्यापैकी होल्ड आसा। मात सद्याक विश्वजितान पक्ष शिस्त आनी आदेशा प्रमाण आपले लक्ष 70रीचेरूच दवरला। प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताच्या फाटीर मारिल्ली थाप आनी तांचे वांगडा केल्ली भासाभास हाचेर विश्वजिताचे 70रींतले कार्यकर्त्यां मदीं आनी मतदारां मदीं उमेद पातळ्ळ्या। निलेश परवार, ठाणे पंचवटी सरपंच, काल वास्कोन एक व्हडली सभा जाली आणि त्या सभेक भारताचे पंतप्रधान उपस्थित आसले आणि जे सभेची जेन्ना सुरवात जाली त्यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदीन जेन्ना एंट्री मारली आणि जे प्रकारे ते आमच्या गोयचे आरोग्य मंत्री म्हणजे आमच्या 70रीकारांचे आणि गोंयाचे लाडके बाबा त्यांना उपस्थित रावन जी बाबाचेर एक अभिमानाची एक स्थाप एक फाटीचेर एक शब्बासकी आणि जसं ते हे केलें तेन्ना आमकां बाबा जेन्ना मोदी बाबा कडेन येयलो तेन्ना आमी एक आमकां 70री वासी म्हणून एक मोठे अभिमान आणि आमकां जी बाबाची कामाची पद्दत जी महिलांक खातीर वयर काडपाक शिक्षणाक कोणी जर बरो सुद्दां नसलो जाल्यार म्हणजे बाबाची विचारपूस करपाची एक जी काम करपाची जी पद्दत आहा आमकांय बी एक मोठेपण दिसता आणि अभिमान आसा की आमी बाबा आणि भाभीच्या अंडर काम करता। काल सांकवाळ हांगासर जी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी हांची जी रॅली जाल्ली त्या रॅलीन आमचे 70रीचे लाडके नेते आणि गोंय राज्याचे धडाधडीचे आरोग्य मंत्री बाबा विश्वजीत राणे हांकां हांचें जें काम 70री म्हालांत आमच्या चालू आसा ताची शाबासकी म्हणून काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी जी तांकां शाबासकी दिला। फाटले 2 म्हयने जाले 70री म्हालांतल्या प्रत्येक वाठारांत बाबाचो जो प्रचार किंवा जनसंपर्क चालू आसा आणि तांच्या कामा बद्दल हे पंतप्रधानांनी खंय तरी दखल घेतला अशें आमकां 70रीकारांक दिसता आणि आमकां खूब अभिमान आसा की ह्या तरेचे दोनूय व्यक्तिमत्व भाभी असो किंवा बाबा असो हे 70रीतल्या 70री गांवांत तांचो फाटले जो परिश्रम काम आणि युथामध्ये किंवा नारी शक्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचे जे कार्य आसा ते 70रीतल्या प्रत्येक वाठारांत पावपा खातीर पावयल्ले आसा हे तांकांय खबर आसा आनी ताची ती शाबासकी जावन आसा होच आमच्या 70रीचो खरो अभिमान। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंयांत सभा घेवन गोंयच्या एक्काय प्रश्नाचेर उलोवप करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेस सरकारान प्रधानमंत्र्यांचो निशेध केला। भाजप सरकार फक्त फटीची आश्वासनां दिता असो आरोप काँग्रेसीच्या सुनील कवठणकारान केलो। जाल्यार खण, उदक आनी म्हादयचो प्रश्न सुटाव करपाक भाजपा सरकार अपयशी थारला अशें गोवा फॉरवर्डच्या दुर्गादास कामतीचें म्हणणें। प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज जे मुद्दे गोंयचे आसा सामके गोंयकाराचे काळजाचे लागचे मुद्दे आसा, गोंयकाराचे सामके गरजेचे मुद्दे आसा, गोंयकाराच्या हिताचे मुद्दे आसा ते एकाय मुद्द्याचेर प्रायम मिनिस्टर काल उलयलो ना। आज मायनिंग गोंयान बंद जाल्ल्यार 14 वर्सां जाली। हे 14 वर्सांतली 10 वर्सां बीजेपी केंद्रान सत्तेर आसा आणि 12 वर्सां बीजेपी गोंयान सत्तेर आसा। आमी सदांच बीजेपीच्या लिडरा कडल्यान आश्वासनां आयकल्या। तुम्ही कितल्योश्योच डिबेट्स पळयल्या आसतल्यो, डिस्कशन्स पळयल्या आसतल्यो,
जे डिबेट्स आणि डिस्कशनांनी आम्ही पार्टिसिपेट जाल्ले, वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक आणि लिडर्स पार्टिसिपेट जाल्ले, बीजेपीचे लिडर्स पार्टिसिपेट जाल्ले. म्हाका लक्षात आसा प्रमोद सावंत तूंय पार्टिसिपेट जाल्लो, निलेश काब्राल तांचो आमदार पार्टिसिपेट जाल्लो, सुभाष फळदेसाय तांचो आमदार पार्टिसिपेट जाल्लो. जे मायनिंग बेल्टाच्यान तांचे लिडर येताले हे चडशे करून येताले. 2014 लोकसभा इलेक्शना पयलीं ते ऑन रिकॉर्ड आसा की मायनिंग इलेक्शन जातकूच रोखडोच चालू करतले म्हणून. 2014 जावन गेले. मागीर 2017चे असेंब्ली इलेक्शन आयले. तेन्नाय तांची लिडरशीप सांगताली की मायनिंग रोखडी इलेक्शन जातकूच चालू करतले म्हणून. 2017चे इलेक्शन जाले. 2019चे लोकसभेचे इलेक्शन आयले. तेन्नाय परते सामके ठामपणे ते सांगताले की मायनिंग फाल्यां चालू करतले म्हणून. म्हाका दिसता 2019चे इलेक्शन जावन गेले. मागीर 2022चे असेंब्ली इलेक्शन आयले. बीजेपीचे लिडरांनी सगळ्या भोवून लोकांक पिशान काडले की मायनी आमकां एक चान्स दिया, आमी रोखडे चालू करतले म्हणून. डबल इंजिन सरकार, गोंयान इंजिन, केंद्राक इंजिन, पण हे डबल इंजिन सरकार कम्प्लिटली फेल जालें मायनिंग अजून पर्यंत चालू करपाक. आणि अजून पर्यंत थोडे तांच्यांनी जी मायनी सुद्दां आतां चालू करता, ऑप्शन केला, कितें तो प्रोसेस केला, ताचे पब्लीक हियरिंग जाता आनी इसीचो प्रश्न आसा. खूब थोडे गजालींचेर अजून प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला की प्रोसिजर सारकें फॉलो करूंक ना. म्हापशें धुळेराच्या कुमारवाडा वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या सिवरेजीच्या उदकाचो भोंवतणच्या लोकांक त्रास जाता. हे गाणयारे उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता, ताका लागून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास जाता. घाणयारे उदकाच्या वासाक लागून घरांची दारां लेगीत उक्ती करपाक मेळना, ताच्या लोकांचे भलायकेचेरूय वायट परिणाम जाले. हे विशीं म्हापशा पालिका आनी हेल्थ इन्स्पेक्टरा कडेन कागाळ केल्ली, पूण कोणेच कानामनात घेतले ना. आता 12 वर्सां जाली हे उदीक येता थोडे थोडे, आणि आता म्हणून आता एकदम चड येवूंक लागली. कसले उदक? सेफ्टिकाचे त्यांच्या बिल्डिंगाचे. खंयची बिल्डिंग? हे बिल्डिंग सगळी आमी नको हे पहिले हेजे येताले, आता कशें येता ते म्हाका खबर ना, पूण उदीक येता बिल्डिंगाचे. आमच्या इकडेन कोणाचे ना. केन्नाच्यान उदक येता? जाली 12 वर्सां. थोडे थोडे येताले, आता खूब येता. खूब येता म्हणजे हेजेर कंप्लेनी बीन कितें घातल्यो? कंप्लेनां खूब केली, 1 आनी 2 कितली कंप्लेनां केली आमी म्युन्सिपाल्टीन. येता वयता येयना म्हणिना, येता ते येता, खबर घेता कितले उदीक येता, येयना पळयता, फोटो काडटा, वता, सगळे कोत्ता. आमकां गाडी व्हरपाक मेळना, सगळी घाण, आनी मागीर ती घरान पावता घाण सगळी, आनी वास सगळो येता आमकां. आनी येता वयताना गाडी स्लीप जाता हिंगा, आनी सगळे पेजवारी किडे जाले हिंगा सगळे. आनी ह्या वटेन येवपाकूय जायना आनी वचपाकूय जायना, सारकें निसोड जालें. ह्या वटेन येयना, आमी लॉंग सायडीन दुसरे सायडीन वयता. मागीर ते कोणूच हें करना न्हू, कोत्तात टांकी तेंची खाली कोत्तात, आनी मागीर 2 म्हयने मातशें तो आसता पत्ते हात अशें स्टार्ट जाता. आमच्यान जायना सुचपाक, वास सगळ्याक पावला आमकां, हाला पासून वास पावला. आता आमचें मंदीर आहा तितून भितर वयता उदीक. कपेल आसा, कपेला कडेन पावला. कितले आमी भोगता हें आतां, कितलीं वर्सां जालीं. शी कोण सारकें करिना, कितें करपाचें, किडे जाले उदकाक. आमकां भायर भितर सरो वाट ना बरें, वाट न्हय आहा. पळय ब्लॉक जालें तिशान पळय, आनी हांगा काय ना ब्लॉक जाला पळय. आमकां भायर सरपा वाट आहा, आनी आतां गरमेच्या दीस दार उक्तें करून सरांक जायना. भितर आमी दारां बंद करून रावता. हेल्थाक केल्ली आहा, चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युन्सिपालिटी, डेप्युटी कलेक्टर आनी हेल्थ मिनिस्टर. अजून कांय एक्शन ना करपाचें आहा अजून आनी कंप्लेन. ओके. तुमकां कितलो त्रास जाता हेजेर? आतां हे सगळे तकली बी फोडटाय पळय वासान, आमकां नाका जाता. म्हणजे दार बंद करून रावतात सध्या आमी. ही सिवरेज सारखी तुमच्या दारातल्यान पास जाता आणि तेच सगळे लागून भितर येता घरांनी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता, आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.